उपचोन जाता कोण गुंडा येताय कोण मारू येताय आनी कितें जाता फाल आमची रिस्क आसा मरे फाल म्हागजाल आयज फाल आनी कोणाक बायलांचे अत्याचार जावपाक शकता रेप जावपाक शकता पंचायत घरां हें सांगो आनी नाका कित्याक पंचायत गुंडागे राज जाल्लें आसा हांव सैनी गोमेस नावेलींचो आज आमची नावेलीं ग्रामसभा आशिल्ली पंचायती आनी नावेलीं पंचायत ग्रामसभा आसता आसतना जेन्ना आमी गेले ते पाटी ग्रामसभाचे जेन्ना मिनिट्स वाचतालो सेक्रेटरी जेन्ना कन्फर्मेशन जेन्ना येयलें जेन्ना आमी जालें आमली गेले ते पाटी ग्रामसभा जें रिकॉर्डार जावपाक जाय आसलें तें एक पासून रिकॉर्डार जाल्लें ना जेन्ना ग्रामसभा इतलें सगोट गेले ती ग्रामसभा इतलें सगोट जाल्लें तरी आसतना एक थिंग तेमी सेक्रेटरीन ग्रामसभा रिकॉर्डार बरयल्लें ना कितलोसो आमचो एसटी लोक आमचो गांवचो आमच्या हक्का पासत आमी थंयसर झगडटाले आमचे अन्याय जाल्लो जेन्ना आमकां सरपंच जेन्ना चेरा वयली उठोवन येयल्ली जेन्ना ताचो चलो येयल्लो ताचो घोव उठोवन येयल्लो आमकां केस्तांव करपाक जें तें बायोडायवर्सिटी जेन्ना सेली येयल्लें थंयसर आनी तें म्हणटालें आपूण सायड इन्स्पेक्शन केलां आपूण केलें म्हणटालें सरपंचाच्या चेड्याक घेवन हीं उतरां उलयलोली ती म्हाजी थिंग रिकॉर्डार हाडली ना ती सायड इन्स्पेक्शन करूंक हें कोण पावर दिला आनी खंयच्या ऑथॉरिटीन ती येयल्या आनी खंयच्या कायद्या प्रमाणे ती येयल्ली थिंगा कित्याक पासत ती येयलोली तेंका येवपाक तेंका खंयचेर कसलो रायट आसलो तें कसलो दिरेत आसलो तेणे इन्स्पेक्शन केलां तें हिंगा पंचायतीच्या कायद्या प्रमाण केल्लें पूण ती येयलोली इन्स्पेक्शन करूंकू ती सेटलमेंट करूं इन्स्पेक्शन करूं येयल्ली वो आपणा कितें मेळटा काय म्हूण फायदीचीतून येयलोली ती हांव नोणा देखून तें हिंग रिकॉर्डार पासून हिंग जाल्लें ना सेक्रेटरीन तें रिकॉर्डार बरयल्लें ना आनी तें रिकॉर्डार बरयल्लें ना तो सेक्रेटरी जावन आसा राजेंद्र नायक जेन्ना आज कन्फर्मेशन जेन्ना आमी हे मिनट्सां उलयले ते भासा जालें आमी ताका सांगिल्लें दरी तर रिकॉर्डार हाडा तूं ग्रामसभा बंद कर म्हूण तो म्हणटा आपूण ग्रामसभा आपणाच्यान बंद करूंक जायना हांवें सांगिल्लें तेका गेले ते ग्रामसभाचे फुटेज चोय म्हूण सांगिल्ली तो म्हाका सांगता मागीर चोयता आनी आपूण ही घात ही रिकॉर्डार घात म्हूण सांगता जेन्ना ताका एकूच सांगलें तूं जर कंटिन्यू जर ग्रामसभा कंटिन्यू कोता तूं वच बट कायदे प्रमाणे पेपर वर्कान जें कितें करपाक जाय तें हांव कोतलो आनी ही एसटी लोकांचेर गेले ते पाटी अन्याय जाला जुलूमशाही हुकुमशाही चलयल्या ती आमी सोबून घेवपा ना हांवें एसटी कमिशनराक फायल केल्ली आसा एमचे वयर आनी हांव एक सोडशिवाय हांव रावचो ना कित्याक ही आमगेले पर्सनल हेजे आमी थंयसर आमी इतलो आमचो गांवचो लोक झगडटाले आमच्या हक्का पासत तरी आसतना ही येयली आमच्या आंगार येयली केस्तांव करूं येयली सरपंच उठोवन केस्तांव करूं येता तरी हे रिकॉर्डार वचना कित्याक पासत तें रिकॉर्डार वचना हे सेली गव्हर्मेंट सर्वंट्सान पासून वयल्यान हे आमगे घरा कडेन सेटलमेंटा येता आनी हे पंचायतींक उलयता नाक जाल्लोलें तें कसो रायट आसा सगळे वाटेच्यान हे पंचायत आमकां बारीक समाजा लोकांक दामून दवरून सोदता चिडून दवरून सोदता हे कसलो अन्याय जाता आमचेरी आनी हो एसटी कमिशनरा लागीं हांव मागतां जेन्ना आमी तुका कंप्लेन घायल्ली आसा ताचेरूय तुवें एक्शन घेवचें आनी बिडिओकूय सांगता हांव बिडिओकूय बी कंप्लेन दिल्लें आसा हेजेर एक्शन ताबडतोब घेवचें हिंगा सीसीटीव्ही कॅमेरा जाय कित्याक आमी पंचायती येयलो कोडेरी आमचे नाक जाल्ले अत्याचार जाता आनी अत्याचार जायत आसा देखून हांवें लेटर केल्ली बिडिओकूय हिंग कॅमेरा जाय म्हूण आज मुगे प्रपोजल आसलो कॅमेरा जाय म्हणून तरी आसतना तेणें बॉडी मिटिंगेक घालून तें डिसिजन घेता म्हूण सांगिलां हे भाशेन जर कॅमेरा गायना हिंग तेसलें जातलें आज मिजेर जाल्लो आसा फाल्यां आनी कोणाचेर वो बायलांचे पास अन्याय जावपा फाट रावपा ना कित्याक हे पंचायती गुंडांगे राज चलता हे पंचायती कितें चलता हे जे ताबडतोब पंचायती जर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेजे एक्शन घेवचें आनी मोवीन कुदिनोन हेजे एक्शन घेवचें हेंच तें करप्शन जाता तें बंद जावपा जाय
आनी आयज थिंगसर आमचो कोणी स्टाफ गेलो हें कोणें विचारून गेलो जो पब्लीक वयता विचारून कितें आपणें कामां लागून हेचो स्टाफ आहा तो नाका जालो भाशेन हें कोता ट्रीट कोता आनी आयज मुगेलो प्रोपोजल आसतना ही म्हाका आयज झगडी करूं येयली हांवें आज हे केसो हे प्रोपोजल नासतना हेण म्हाका झगडी करूं येवपा जाताय आं हे हुंच कायद्या प्रमाणे म्हाका झगडी करूं येता हांव उलयता मुगे प्रोपोजल मुगे सरपंचान सेक्रेटरी आसा थंयसर हे म्हाका झगडी करूं येता हेजेर एक्शन जावचें आं हेड क्लार्क हें नाजाल्यार हांवें ट्रेनींग दिवचें हांवें लेटर घायल्ली आसा हांवें प्रोपोजल घायल्लो आसा हांवें ट्रेनींग दिवचें म्हणून आनी हांवें ट्रेनींग दिवपा जाय म्हणून हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक हेजेर हांव बरयतलो आनी हेजे तापोच हेजेरय एक्शन घेवचें आं आनी हे मिनट्स एवरी मिनट्स ज्यो पंचायती ग्रामसभा जाताय ते सेक्रेटरीन नोट करचें आनी व्हिडिओ फुटेज जाय आमकां आनी गेल ते पाटी व्हिडिओचो ऑब्जर्वर नासतना हांवें ग्रामसभा गेल्ली हे सगळें चलता जे आपणा जाय ते भाशेन चलता हे कित्याक लागून चलता ते आम नोणाय आं सरपंच आपणा जाय ते भाशेन चलयता सेक्रेटरी आपणा जाय ते भाशेन चलयता पंच आपणा जाय ते भाशेन चलयताय जाल्यार हें बारीक लोकां समाजा कोण गेलना ना म्हूण तांकां गांवचें बरेंपण करपा एक निवडून हाडलें हें गांवचें उदरगत फावते मापान करून उदरगत करून निवडून हाडले तांकां तेंचें पण गेलो ना ती आपणा जाय ते भाशेन चलयताय हिंग मस्कोर जाता हिंग येताय ग्रामसभा येवपाची च्या पिवपाची बुजावपाची वचपाची इतलें जालो जाय तांकां सोत उलोवपा मुखार कोण मुखार सोता ताका दामून दवरपाचें तें केस्तां करपा ते कडेन आं हेसलें हें हिंग पंचायतीन चलता राजकारण आनी फॅमिली राजकारण म्हणटा तें बंद जावपा जाय टोटली बंद जावपा जाय फॅमिली राजकारण चलत ते आनी हे स्टाफ आनी हेड क्लार्क आनी कोण हाय ती केस्तां करून ते आमकां येवपा न्हू हिंगा ती पब्लीक सर्वंटी ताका आम पे कोताय टॅक्स फारीक करून वयल्यान ती आमकां झगडी करूं येता आज ग्रामसभा हेजें एक्शन घेवचें सेक्रेटरीन म्हाका सांगलां हेजें एक्शन घेतो म्हूण आनी हांगा ट्रेनींग दिवचें हें कितको लोकांक उलोवपा जाय लोकांक कितको काम करून शिकोवपा जाय तें शिकोवचें देव बरें करूं कोश्टी लोक आसा ते आपली शेतां कितें पिकावळ काटाय कितें येनावळ एक तेमकां तरी कितें तरी करपा एक तेम घरांकूय तरी एक पंचायती कितें एनओसी जाय न्हू चोय कायद्यान जे चोय कायद्यान असो तूं सगळें सारकें जाता हांवें चलयना दिला म्हळ्यार एक घरा कडेन पासून दुखोवन लायन निघतो जाल्यार फाल्यां ऑब्जेक्शन येवपाक शकता न्हू ऑलरेडी सांगून लेटर धाडिल्लो हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिनाका म्हणून हांवें ऑलरेडी बरोवन दिलें हो मॅटर जाल्लो हांगा डिस्कस जायना सॉर्ट आवट जायना म्हणून हांवें तो व्हिडिओ घातलो व्हिडिओ रायटींग दिलें तें दिवपा नाका म्हणून सोंपलें मरें कितें परत कितें उलय पंचायत वॉट प्रपोजल करून ते करता कितके ते सांगात न्ही ताका रोजरी ते 50 रोजरी स्कुलांक वॉकिंग पाथ युटिलायज करतले आनी ते ब्युटिफिकेशन करतले प्रपोजल येयलो ती ओके बट दोन पळय दिवपा हें केल्लो न्हू तूं थाराव गेल्लो न्हू एक तुका बट कितें जाता हिंगा तुमी आतां हॉलाक वचून कॉन्फरन्स हॉलाकूच जाय ऑफिसाकूच जाय कित्याक पंचायती जायत जाता हिंगा वतात कोर्ट पळय इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम गॅरेंडर ऑफिस ऑफ बीपी नावेरी तुमचे